आयज आमचे गांवचे पात्रोनाचे फेस्त उजाय सायबणीचे आनी आख्खो लोक नावेलचो हे फेस्त म्हळ्यार सगळ्यांक व्हडा मनान करपाचें मोगान करपाचें आनी व्हडा प्रमाणान करपाचें कित्याक हें एकूच फेस्त आमी सगळे नावेलकार खंयसरूय ते आसूं ते भायर आसूं गोंया आसूं ते व्हडल्या प्रमाणान आनी दोगांच्यान ते हें फेस्त करतात एक खुशालकाय गांवांत सायबणीचें फेस्त म्हळ्यार आमच्या गांवांत कित्याक सायबण मागीर आमकां राखता सांबाळटा आनी जेजूशी आमकां पावयता आमचो बावाट आनी तेच प्रमाणे आमी तिका मान दिवपाक आनी तिचे उद्देशीन जेजूकूय मान दिवपाक आमी खरी भशेन फेस्त करता आनी आमी जाणा देव आमकां राखता सांबाळटा आनी आमचेर आशिर्वाद घालता आनी देवाच्या आशिर्वादानूच आमी रावता आनी हांव फकत मानता की देवान सगळ्या नावेलकारांचेर कसलोच धर्माचो भेदभाव करिनासतना सगळे जे पळय नावेली रावतात तांचेर देवाचो आशिर्वाद आनी सगळे नावेलकार एकवटान जियोवचे कसली दुपेट दुस्मानकाय करिनासतना हे म्हजें देवा लागीं आयज खेरीत भशेन मागणें आमी सगळे भाव भाव भयणी भयणी अशे एक फामील कशे हे गांवांत जियोंक आनी हे भाशेन हो गांव वयर काडूंक हेच म्हजें सपन आमच्या नावेलीचे फेस्त आमचे सायबीण उजार सायबीण जायते लोक ह्या पवित्र अशा दिसा आज फेस्ता दिसा आयज हांगासर चर्ची भितर येयल्या आमी आमचे सगळे कार्यकर्ते आयज ह्या सायबिणींच्या भेटीक येयल्ले कडेन आसा म्हाका आमच्या सायबिणीन उजार सायबिणीन सगळ्या नावेलकारांचे बरें बेसांव दिवचे जे कितें लोकांचे ज्यो कितें मनान ज्यो कितें विचार दुर्गूण जावचे अशें मागता जावं ते आमचे कॅथलीक भाव जावं ते हिंदू भाव जावं ते मुस्लीम भाव सगळ्या धर्माच्या लोकांक सायबिणीचे बेसांव आसता अशेंच बेसांव आमकां सदांच सायबिणीचे आसचे अशें मागता आनी अशे फेस्ताच्यो सगळ्या नावेलकारांक तशें गोंयकारांक परबी दिता.